सोजमोंक जाय की सगळ्योत स्वार्थी म्हणून आमी हे केंदून म्हणना म्हणजे आमी सगळ्यांक कितें मेवता तें भायर काडूंक सोदतात. म्हणटच म्हाका दिसता आमी बंद करूंक जाय चिंतूंक की सगळे आमचे कडेन बरी वागूंक जाय म्हूण आनी गरज दुर्गा बांदूंक आनी लोकांक गमोवंक. की हांव कोत्तेली आनी तें हांव करची ना आनी हाका वय म्हणटली पूण ताका हांव ना म्हणटली. सो देव ना म्हणटा हांव ना म्हणटा. सो देव वय म्हणटा हांव वय म्हणटा. अपेक्षा दवरता तें तुका आवडटा म्हूण पूण आवडना तर. आनी हांव तुका सांगता, जेन्ना तूं खूब सारकें न्हय तें कोत्ताय, ह्या रुमान आयज लोक बसलेलो आसा, तांच्यान उबें रावन म्हणून येता. सगळ्या बऱ्या कारणाक लागून हें जानवायेचें उतर म्हाका देवा कडल्यान. कित्याक हांव सानो देव म्हजो फुडो करूंक सोदता. हांव सानो देव म्हजे लागीं उलोवंक सोदता आनी हें हांव सानो आसली पूण तें कोणाक म्हाका हिंमत नासली. आनी तुजें सारकें म्हाका सांगोंक की तुकाय तेंच भोगूंक पावलां म्हूण हांवें तशें केल्यार तें सारकें म्हूण. बरें हांव जानो गरज म्हूण हांवें तें करूंक नियालूंक म्हूण आनी एक भाग आजुनूय जाका संवय जाल्यार सारकें न्हय तें करूंक. आनी ज्यो वस्तू तुवें समजूंक जाय त्यो शिमो घालूंक लागतच. जर हे आदीं त्यो नासल्यो जाल्यार तूं सुरू करता ह्या आदीं फुडो करूंक, नासलेलो फुडो करूंक. हांव तुका भास दिता तुमकां तें आवडचें ना. सो तूं रावताय ती तुका देव बरें करूंक म्हणटली म्हूण. वाव, बरें हांव जाणो आसलें हांव मातशी घरा भायर म्हूण पूण रावतली तुवें येवन म्हाका सांगोंक. हें जावचें ना देव आनी म्हज्या मोदें पासून. म्हणजे जर आमी एका मोदें फुडो करूंक जाय चडशे पावटी तो म्हाका फुडो कोत्ता, हांव म्हणना ओ देव बरें करूं म्हाका तें बरें लागता. आनी चडशे पावटी हांवें ताका कितें म्हणत तरूय कांय ना. तो म्हणटा तूं कसली खबर कोत्ताय, तूं कितें म्हणूंक सोदता हांव टीव्ही चड खेळ पळयता म्हूण, तूं कितें म्हणटाय. पूण तूं जाणा आमकां दोगांकूय कितें कळ्ळें तें, तूं वस्तूचो फुडो कोत्ता आनी तूं तें देवाचेर सोदता. तूं मुखार वच, तूं मनशाक माल करिना आनी बेगीनच वस्तू बदलूंक लागतल्यो. सो तुका नाका लोकांक गमलेलें, तुका कितें जाय आनी कसली गरज ती जाल्यार तुज्यान ताका बोगलान घालून येचो. हांव जाणो अस्तरांक शिटकावणेचें जेवंक आवडटा पूण तें दादल्यांक चलना. तुवें तें सादें करूंक जाय. आमेन. बरें तर वाद विवाद तुजो शिमो सुरक्षीत दवरता. आतां आनीक एक भाग आसा जाचे विशीं म्हाका उलोवंक जाय. उपरांत हांव देगे वयर शिकोवन दितली. तुवें चोत्राय दवरूंक जाय तुज्या जिवितांत तूं कोणाक भितर घेता तें आनी ताची थाय तूं कितली लागीं आसा तें. आमेन. आमचे इश्ट डॅलसाचो पॅस्टर डॉन आनी शॅरन क्लावर्स ह्या सुमनाक हांगा आसात आनी ती हांगा कॅनडा वचपाचीं आसात. आनी ते शिमेर पावतच ताणें शीम राखतच ताचो फुडो करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आमकां प्रश्न तो हो, जरी आमकां शिमो आसात आमकां शीम राखण्यानांत. आमकां पळय सगळ्या देशांचे शिमेर आर्माद सैनीक आसतात त्या शिमेचेर. आनी जेन्ना तो कॅनडा भितर सरोंक वेतलो ते ताका विचारतले तूं हांगा कितें कोत्तलो, हांगा येवचें कारण कितें, तुजो हेतू कितें. म्हाका सांगो दी सगळीं जी तुजे इश्ट जावंक सोदता ताचो हेतू सारको आसना. आनी हें तुका वेगळी गमोंक तुवें हुशार आसोंक जाय, पळोवंक जाय. ती तुज्या जिविताक बरें पोवन हाडटली वा तुज्या जिवितान चिवण काडटली. आमेन. हांव परत म्हणटा आमी वेगळीच थारावंक जाय एके सोरीगेतीन जो मनीस म्हज्या जिवितान बरो हाडटलो वो तो सगळे म्हज्या जिवितांतले चिवतलो. आतां म्हाका कसलीच आडखल ना. म्हणजे कांय लोकां सवय हांव मिसळ जाता आनी म्हजें पुराय काम ताच्या जिवितांत तांकां आदार दिवंक, तांकां कितें दिवंक आनी म्हाका तांतून आडखल ना. पूण हांव तुका सांगता कसलीच बरी सोरीगत ते परी केदींच तोखपाची ना. आयज ना फाल्यां बदलोप येवचीच गरज आसा. तो मनीस तुज्या जिवितांतले भायल काडटा ते तुज्या जिवितान परत हाडूंक जाय आनी तुज्या जिवितान आनी कोणाचे मिनिस्ट्रीचे कार्यावळीन भाग घेवंक बरें आनी तांकां आदार दिवंक मिनिस्ट्री स्थापूंक आनी ताचे
आवंडे शार्ती पावूंक पूण नायच ना फाल्यां तांकां मिनिस्ट्री बद्दल हुस्को आसोंक जाय तुजो आवंडो देव तुजे थंय कितें करूंक सोदता त्या विशीं सगळें एकेच वाटेन आसल्यार जायना जर अशें जायत रोखडोच लोक वाज येता म्हजो निरोप बरो आसा तुका आवडटा वो ना पूण जेन्ना तो जोस्वीत कोत्तलो तुवें भायर सरोंक तुजो हेतू कितें तुका कितले दीस रावंक जाय ते गुडेक ताका ताचे प्रश्न तेच प्रश्न विचारी 4 वा 5 फावटी गुडेक ते ताच्या सामानाची सुदपास करीत पोवंक तो लिपोवन कितें भितर हाडूंक कोत्ता जाल्यार आनी उपरांत शेकी तांकां तो बरो लागल्यार ताका त्या देशान प्रवास मेवतलो म्हाका दिसता आमी आनी की चोत रावंक जाय आमी जिवितान कोणाक भितर घेतात ती अदीक करून ताची लागशिल्ली सोयरीगत जोडूंक चिंतल्यार जायते फावटी आमी दुखवतात कित्याक आमी मूर्ख म्हणून वय म्हज्यान चोत मानिना जो तुवें म्हाका तशें केलें म्हूण वय जर तुजे दोळे उक्ते जाले जाल्यार तुवें पयले पाटी 3 वर्सां पळयतली आसली आमेन 1 कोरिंथकारांक 5 म्हाका दिसता क्रिस्तांव मदें एक व्हड प्रश्न आसात आनी कोणाचो सांगात जोडचो तो आनी म्हाका खरेंच दिसता आमी सारकें करिना म्हाका दिसता संवसारांत आसा तितल्यांकूय भायर दवरतात आनी कित्याक आमी खरेंच अशें चिंतात तूं जाणा आनी उपरांत आमी ह्या सगळ्या व्हडल्या बेजालेल्या क्रिस्तांव सांगाता वागतात गजाली आनी आस आमी तांचे बॉयफ्रेंडा बरोबर न्हिदोंक आनी अश्यो सगळ्यो मूर्ख वस्तू बरें तूं जाणें म्हाका जाय तांकां फकत आदार दिवंक आनी सेवा करूंक वय ते आदींच जाणत ते कितें कोत्तात तें वायट म्हूण तरी हे पळय 1 कोरिंथकारांक 5:9 पोस्ट डिजिटाच्या मनशाच्या संगताक पडोंक नाकात म्हूण म्हज्या आदल्या पत्राचेर हांवें तुमकां बरयलां ह्या संवसारांतल्या सगळे पोसड्यांचे व स्वार्थींचे व नागोवण्याचे व कुड्ड्या देवांक बुजतोल्यांचे हांव खबर करिनासलो अशें जालें तर तांकां हो संवसार सोडून पार काडची पडटली आसली तर तुमी प्रकाशवणी जाणो जर तूं क्रिस्तांव जावंक तोजवीत करता जो संवसारान कित्याकूच हात लायना म्हणजे तुका आगोडाय आसतली कित्याक थंय भायर जायत्यो वस्तू आसात पूण ताणें म्हटलें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलें हेंचकोण पूण पोसडी व कुड्ड्या देवाची भोजपी ताचो आत्मो कसलेय वस्तूक भेटयलो आनी मुखार तो वेता वो बेबदें वो नागोवनी चोर तोड्डोकी आनी तो म्हणटा तसल्या मनशा वांगडा तुवें जेवंक फावना आतां हांगा सोजमनी दिल्या की तो मनीस सारकें तें जाणूय सारकें न्हय तें कोत जेरू क्रिस्तांव आत्मिकतायेन वाडलेले वेगवेगळे पावंड्यार आसता आनी आमी जेरू म्हणूंक सोदिना की तुवें तोजवीत करूंक फावना म्हूण लोकांक आदार दिवंक पूण तुजा न्हय अशेंच म्हणुया एक उदाहरण कसो कोण एकल्यान प्रवचन फाटल्या 20 वर्सांक दिता तें आयकलां आनी जर तुवें म्हाका 20 वर्सांक आयकलां जाल्यार तुका कितें म्हायती आसूंक जाय तर फकत म्हणुया फाटल्या 20 वर्सांक ताणें आयकलां देखून ताणें जाणो जावंक जाय तुज्यान म्हाका 20 वर्सां आयकून गजाली करप आनी लोकां थंय वायट उलोवंक हें सारकें न्हय म्हूण सांगोन येजो तर हांव अशें म्हणटा म्हाका एक इश्ट आसा जाणें म्हाका 20 वर्सां आयकून दर पावटी मी एकठांय जाल्यार ताका फकत खबर करूंक जाय दुसऱ्या बद्दल आतां गरज हांवें एक शीम घालूंक कित्याक हांव घालिना तर म्हाका सुरक्षीत दवरूंक पावची ना कित्याक मनशा थंय हांव म्हजे खाली उक्तीत रावल्यार ह्या मनशा थंय जो म्हजी उर्बा विबाडीत आसा जाल्यार परत हांगा कसलेय तर रातेरीन सांपडटली घडयेक कोणा थंय वायट चिंतून फकत ह्या मनशान कितें म्हटलां देखून आनी जें कितें म्हटलां तेंवूय घडयेक सोच जायन येजो तर म्हाका तांचे थंय वाड करचो पडटा सगळीं म्हणत वाड तुमी कितलीं जाणांक वाड करूंक आवडना बरें तर तुमकां सोच सांगता म्हाकाय आवडना म्हणजे तुमी घडयेक चिंतपाची तसली घट कित्याक म्हाका वयर हांगा वाड करूंक आवडना पूण
तुझा न्हय जेन्ना लागशिल्ले सोयरीगत आसता आनी ज्या लोकांक तुका उपकार करूंक दिसता तुझा न्हय म्हाका रागीश मनशा बरोबर आसूंक आवडना म्हणटो जायते फावटी तूं कोणा सवे वाट कोत्ता तेन्ना तुवें फुडल्या 3 दीस तांची तेमा सोदची पडटात म्हणटोच हांव चडशीं ते चुकोवंक कोत्ता आनी प्रयत्न कोत्ता मागण्यान ह्यो वस्तू पयस करूंक. आमेन. म्हणटच म्हाका एक शीम दवरची पडली. हांवें म्हणूंक जाय हांव तुजो मोग कोत्ता, तुजी इश्टागत म्हाका आवडटा, पूण तूं न्हय म्हाका तुका दुखोवंक नाका, पूण तूं बोगोर लोकां बद्दल उलयताय आनी तें सारकें न्हय. तुझा न्हय देवाक नाका तुवें तशें केल्लें. बरें तर आतां घडयेक तुझा न्हय ती मातशी पिसवता तशींच भावना दूख जाता, पूण आमी मुखार वेता आनी कांयच बदलो ना. म्हणटच आतां आमी वाटच्या दुसऱ्या पावंड्यार पावल्या आमी म्हणूंक जाय तुझा न्हय अशें करीत रावल्यार इश्टागत दवरची ना. आतां म्हजी शीम आनीकूय मजबूत जावंक जाय. तूं जाणूय कित्याक म्हजें आयकात, तुजी जबाबदारी तुकाच आसा. तुका जबाबदारी आसा तुजी कालीज राखूंक. बायबल म्हणटा तुजें कालीज राख सगल्या तुज्या मेहनतीन, कित्याक तांतल्यान व्हांवता मुद्दे तुज्या जिवितांतले. तुवें तुजें कालीज राखोंक जाय. तुज्या जिविता वयर शिमेचे राखणदार आसूंक जाय. आनी तुझा न्हय जायत्यो वस्तू ज्यो आमी करूंक फावो ना त्यो आमी कोत्तात चिंतून आमी मोगाची वस्त म्हूण. आनी हांव नकलो तुवें पयला वो ना, पूण जेजू तोंडार उलोवपी आसलो. आनी हांव तुका आनीक एक घडणी दाखयता जी म्हाका दिसता बरी म्हूण. पळोवया गालेस्कारांक 2:11. पावलून म्हटलें तुझा न्हय आतां तूं दुसऱ्या शिसा मदें एक येवंक लागलो आनी खूब वेळ तो आपुणूच भायर आसलो आनी आतां तो शेकी दुसऱ्या शिसा मदें तो हाजीर जावंक लागलो. तो हें सजमोन घेयात. तो नको आसलो त्या मनशाक पासून. तांकां बरें नांव आसलें. घडयेक तेंतल्या मनीस तेवूय लोकीक जातले, पूण तांचो आख्खो जमो आसलो आनी तो एकलोच. म्हणटच तूं चिंतशी तसल्या परिस्थितीन ताका घडयेक दबाव पडलो आसतलो खालतो रावपाक आनी खात्री करूंक तो ताच्या जोम्यान भितर सरोंक. केन्नाय आमी तेंच बरी कोत्तात. थोडो समजूत हाडटात वस्तू ज्यो आमच्या कालीज कबलाती ना, कित्याक आमकां त्या जोम्याक आसोंक जाय म्हूण. हांव तुका उलयतां तें खबर ना तुमकां? पोले पूण जेन्ना पेद्रू एंटिओक आयलो, पावलून म्हटलें हांवें ताका सोबे माजार विरोध केलो, कित्याक म्हळ्यार ताची चाल सारकी वांकडी आसली. कोरकोन जाकोबा थान आयलोले थंय मनीस थंय पावचे आदीं तो विदेशी भाव भयणी बरोबर जेवतालो, पूण तो येतोच जेरुसल्याक थान सोनोत केल्या भावनाक भयणीक तो इलो पाटी सरलो आनी ते ताका नाकारीत म्हणलें. तर ये तो कित्याक म्हणटा पोले पेद्रू चड करून तूं विदेशियां बरोबर जेवता. चडसो तूं ह्या मनशाची इश्टागत जोडटा, कित्याक तूं जाणो की देवान तांकां ह्या कोरारांत हाडल्यात. पूण आतां तुज्या ओदीक धर्मी शिस्त जेरुसल्याथान आयल्या म्हणटोच आतां अकस्मात तांच्या वांगडा आसपाक तूं ह्या मनशाक फावो ते परी त्रातार करिना. म्हणटच पावलून ते परिस्थितीन येता चडसो एक सुरो कसो. हे सगळे खूब काळ जालो शीस आसात, तांकां हें व्हड नांव आसा. आनी पावलू पेद्रूच्या तोंडार तोंड मारता आनी म्हणटा तुज्या वागणुकीचो वास येता. तो देवा पुरतो न्हय, ते परी तुवें वागूंक फावो ना. आनी तुजो न्हय उमेदीची वस ते बरी इश्ट जाले आनी तयार जावंक जाय उलोवंक आनी परिस्थितीचो फुडो करूंक. आनी हातून सगळे आमी दास्ती काडपाची बंद करूंक जाय. आनी चडसो वेळ आमी म्हणटा म्हाका नाका तुका दुखोवंक, पोत सोदतें हें तुका नाका तुकाच दुखोवंक. तुका नाकारणी मेळिल्ली नाका, तुका नीट केल्ली नाका, तुका तुजो गुन्यांव नाका, तुजेर बोगलान घातलेलें नाका, कोण तुजेर रागात जालो तुका नाका. तुवें सोसूंक जाय त्या गोंडोलान भाग घेवंक. हांव सांगता वय आजुनी गोंडोल आसा, पूण खरेंच गोंडोल आसलेली. म्हणजे हांव चड फोटींग पोवन करी आनी ताब्यान दवरताली. आनी जायत्या वर्सां देव आनी हांव सोयरी गोतून आसल्या तेन्ना हांव एक फोटींग आनी ताब्यान करपी बापाय बरी वाडलेली. आनी हांव तेंच पळयतालीं तुका जाय तें तुका मेवना जाल्यार रागार जा. म्हणटच हांवें तितलेंच पळयलें देखून ते परी हांव वागतालीं आनी चलतालीं म्हजी सोयरी गोतीन. अदीक करून काचारी सोयरी गोतीन, कित्याक तशें हांवें पळयलेलें. आतां म्हजो घोव खरेंच एक शांतीचो प्रेमी. तूं जाणय ताका देवाच्या उतराची जायतीच म्हायती आसली
आनी कांयच नको आसलो. ताका खरेंच दिसो तुजाने ताचे कडेन काजार जावचो, म्हाका आदार दिवंक जाय तसले कोणा लागीं काजार जावंक. थंय हांव आसली, हांव नकलो जर तो जाणो आसलो म्हाका कितला आदार जाय तो, पूण चड वेळ लागूंक ना ताका चिंतूंक लागलो हांव कित्याक हातून पडलो काय म्हूण. आनी म्हणचे हांव बरी तेमीच आसली म्हणचे हांव तुका सांगता, जर म्हाका जाय तें मेळोंक ना, देव म्हाका रागार हाडल्यार हांव 3 सुमार ताच्या लागीं उलोवंक नासली. म्हणजे ताची तें म्हाका खेलोंक हांव हुशार आसली. चलात हांव तुझान वयत रावता मेन. तो रुमान भितर सरो, रुमांतली भायर सरो, आमी रातची न्हिदोंक वचो, हांव मॅट्रेसाचेर देगीर न्हिदो. म्हाका हात लायनाका, म्हाका हात लायनाका. आनी तुजा न्हय तोवूय तें सोंसून रावलो, सोंसून रावलो, सोंसून रावलो आनी सोंसून रावलो. आनी तो पुस्तक वाची नांवान कॅरिंग इनफ टू कन्फ्रंट. आनी ताका दिसलें देवान तो पुस्तक ताच्या हातान घातला म्हूण कित्याक वेळ जालो म्हाका वाडोवंक. आनी तो जाणो आसलो ताणें म्हाका फुडो करूंक ना तर जाल्यार हें केदींच जावपाक ना. जेन्ना तूं कोणा सांगता सोयरी गोतीन आसा सगळ्यो वायट संवयो आसतात. बरें दिसता चिंतून स्वर्गार थानो जाप जावन ती बदलतली म्हूण, पूत सोदतें हें देवाक गोडयेक तुकाच सुदार करूंक जाय. आतां तुमी जाणो आतां सगळो वेळ चलता लोकांक बदलूंक जायना, तुजे सैमीक वावरो उद्देशी लोकांक बदलूंक तोच बीत करूं येता. पूण हाचो अर्थ न्हय परिस्थितीचो फुडो करून देवाक जाय तसो करी नेजो जेन्ना देव तुका फुडो कर म्हणटा. आनी मुखेली काम फुडो करूंक तांकां सोत सांगूंक पूण उपरांत रागार जायना जावंक. आमेन. म्हणटोच देवान खरेंच तो पुस्तक म्हाका घेवन दिलो आनी ताणें म्हणलें म्हाका तुवें जावंक जाय, हांवें वो वाचला. आनी म्हाका हांवें जावंक गरज की म्हाका तुजो फुडो करूंक जाय की दोगांय जाणो तुजी वागणूक सारकी न्हय म्हूण. म्हणटोच आमी दोगांय जाणो तूं म्हाका रेस्पेद मान दिना आनी हें सारकें न्हय. आनी ताणें म्हाका म्हणलें तूं म्हाका त्रातार कोत्ताय ते परी हांवें म्हजें मत दिल्लें तर हांव खूब पाटी आशा सोडपाक. आतां आनी हें आयकात. एक दीस देवान म्हाका म्हणलें सो तूं तुज्या पास्टराक मान दिताय ताचो वर्दो तुज्या घोवाक दिल्लोय तर हांव कबूल कोत्ता. हांव गोंडोलान आसलीं पूण म्हजें तुजें सोत सांगूं येता. सो ताणें म्हजो फुडो करूंक नासलो तर हांव केन्नाच बदलपाची न्हय. आनी आमी कितलो वेळ रावलो ताची खबर केल्या आनी ताणें म्हणलें सुरवातेक जाणो आसलो कांय करूंक जायनासलो कित्याक तुका खूब प्रश्न आसले आनी तुका कितल्योच दुखी आनी घाय आसले. हांवें तुजे विरुद्ध येवंक सुरवात केली तर पयले 2-3-4 वर्सांक तूं म्हाका सोडूंक वचपाची आनी वचपाची. म्हणटोच वेळ आसा वाद करूंक, वेळ आसा विवाद करूंक. केन्ना तुवें रावंक मागणें करूंक जाय, पूण जेन्ना देव म्हणटा वागूंक जाय तेन्ना तुवें वागूंक जाय. देखून हांव कोणाक सांगना हांगा थान घरा वचोन सुरू करूंक. बरें इश्टा आयज हांवें हो व्हडलो निरोप आयकलो आनी हांव तुमकां सांगता हे घरान आमी शिमो आनी कांय देगो आसतल्यो म्हूण. पूण हांव तुका सांगता तुवें कितें करूंक गरज तें. जर तुका खरेंच दिसता देव तुका उजार करता तुजो फुडो करूंक वो होयकार कित्याक वयर जें ताणें तुज्या काळजान घातलां घडीक ताणें केल्यार तें तुवें करूंक जाय. ताणें म्हाका शिडकायलें. ताणें म्हणलें हांव सुरू करता तुजो फुडो करूंक. इमोजन तुका सांगूं येता तुका बरें दिसचें ना. पूण हांव म्हटलें हांव करिना तर हांव आनी तूं काजारी रावची ना. जर हांव तें करिना जाल्यार हांव देवाची आज्ञा पालिना. कित्याक हांव जाणो देवान हें म्हज्या काळजान घातलां म्हूण. आनी चिरूल त्या वेळार ताका दिसलें तो देवाची आज्ञा पाळटा म्हूण आनी जर हांवें ताका सारको परतीमान दिवंक ना तो म्हजो प्रश्न आनी ताचो न्हय. हांव तुका सांगता झूज चालू आसलें. म्हणजे हांव ताका आसोल सोत सांगता. म्हज्या आत्म्यान इतली उत्सांबोलाय आसली. आतां म्हज्या काळजान जेजू आसल्या पूण म्हज्या आत्म्यान उत्सांबोलाय आसली.
कोण पण थंय भायर आसा हांव कितें उलयता ती जाणो. म्हणजे हांव देवाचो मोग करी पूण म्हज्या आत्म्याचो एक भाग आसलो जो खुरसाक नासलो आनी ताचो फुडो केदींच करूंक नासलो. हांव तुमकां कितल्या सांगता, म्हाका अपमान केलो आनी कांय सोपूत घेवन भास दिली. कोणूच दादलो म्हाका परत कितें कर तें सांगचो ना. आनी उपरांत हांवें याज्ञाधाराक बायलेची खबर वाचली आनी बायलांनी आपल्या घोवाक सवें कोबलूत करूंक जाय म्हूण हांवें म्हटलें ह्या कोबलूत ह्या उतराचो अर्थ पासून नकलो. म्हाका कोणाच बरोबर कोबलूत नाका, तांणी म्हजे बादली करूंक जाय. तुवें केन्नाय तरी पळयलां एक ल्हान भुरगें तेमा केल्ली म्हणजे खरी तेमा? बरें म्हाका सांगो दी, आमच्या आत्म्यान आमच्यान तेमा करूं येता. म्हणजे म्हजे भितर तें तशेंच आसलें. म्हाका दिसा म्हाका सोशी नजो म्हूण. तेन्ना हांवें म्हज्या ऑफिसान जमनीत बसून म्हज्या फर्निचराच्या पांयान दवरलें. तुका उगडास आसा? उगडास आसा हांवें तुका सांगलां म्हूण? म्हणजे खरेपणी म्हज्या काळजान येद्दें व्हडलें झूज चलतालें आनी म्हजो एक आज्ञा पाळूंक सोडी पूण हो दुसरो भाग आसलो इतलो दांगेखोर आसलो कित्याक चड काळ हांव ते भाशेन आसली देखून. आनी उगडास आसा एक दीस ऑफिसान सोर पडून पडलेली म्हज्या फर्निचराचे पांय धरून आनी म्हणो देवा उपकार कर, उपकार कर, देवा उपकार कर, उपकार कर, उपकार कर, उपकार कर, म्हाका आदार दिवंक जाय. म्हणजे म्हाका जाय आसले देव आसा त्या रुमान वचोंक आनी ताचे तकलेर कितें पूण मारूंक. म्हणजे म्हाका जाय आसले ताचे केस काडून उडोवंक आनी 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 की वायट जालें तें हें हांव जाणो आसली ताचें सारकें म्हूण. चलात हांगा कोण तरी म्हज्यो भयणी आसात. पूण पोले बरी खबर ती देवाची कुरपेन आनी काकुतीन आनी सोत मान ताका बरो वेल लागलो. म्हाका देवाच्या उतराचे शिमे भितर रावोंक जाल्लें. म्हाका जाय आसलें करूंक जें देवाक जाय हांवें केल्लें. पूण आयज म्हाका तुमी आयकोंक जाय. हांवें म्हटलां तशें तें चिंता ताचें एक वेगळें तरेन जातलें. म्हाका जाय आसलें देवाच्या उतरा भितर जियोंक पूण गरज पडली कोण पूण म्हजो फुडो करूंक. आतां तूं थंय बसून चिंताय लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय तांचें. घडयेक हें हांवें भायर उडोवंक गरज आनी तुका विचारूंक घडयेक उक्तेपणी तुका गरज आसा वो ना ती तुजो फुडो केल्ली तें थोड्या भागांनी. हांव तुमकां हें सांगता जर क्रिस्तांव म्हूण आमी कितें करूंक जाय तर गरज आमी एकामेकाक मानान लेखूंक, लोकांक सारको त्रातार करूंक, लोकांच्यो शिमो मानून लेखूंक. आनी हांवें म्हज्या मनान थारायलां की हांव त्या लोकां विशीं सोयरीगत जोडची ना जी नकलोत म्हाका रेस्पेद दिवंक आनी म्हज्या शिमांकूय रेस्पेद दिवंक. आनी हांव जाणो म्हज्या जिवितान वस्तू सारक्यो चलोवंक हांवें वेलार लोकांचो फुडो करूंक पडटलो म्हूण आनी म्हाका आवडना. हातून म्हाका गंमत दिसता तुजे किन ओदीक आनी जायत्या वाटेनी म्हाका घडयेक आगोट जाय तुमचे परस कित्याक म्हजें वागणूक ते परी जाल्लें. म्हजो बापूय सगळो वेल रागार आसतालो आनी एक सुवात जुया मागण्यान ना तेन्ना सकल पडटा कित्याक हांव सगळ्याक नाचतां कोणाक पूण रागार करूंक कित्याक म्हजें पुराय जिवीत झुजाचें क्षेत्र सारलेलें. आनी अदीक करून जर ते मनीस म्हजे लागशिल्ले आसल्यार कोण थंय भायर आसल्यार म्हाका तितली दास्ती ना. पूण जर त्या मनशा भोंवतणी हांवें आसोंक जाय आनी ती रागार जातात तें पळोवंक जाय तर म्हाका आवडना. म्हणटच हांवें तें भावार्थान करूंक जाय जे भाशेन हांव तुका तें सांगता करूंक. परत घरा वचोन तें सुरू करिनाका. गरज तुवें मागणें करूंक पूण म्हाका दिसता की तुमी जायत्या जाणांक सोयरीगती भितर वस्तू चलतात जंय लोक तुजो फुडो करतात. तूं जाणोय देव जाणो देव त्या विशीं तुका फुडो करूंक सोदता. तुजे मदें कांय आसात जे दुसऱ्याचो फायदो घेवंक सोदतात. तुमी तांच्या शिमांक मानान लेखूंक ना आनी म्हाका अशें दिसता वेल जाला आमी सगळीं वाडूंक आनी आमकां थावें जावंक की गरज आमी करूंक जें देवाक जाय आमी केल्लें. आमेन. त्यो तुजो इतलो मोग कोत्ता की ताका जाय तुजी काळजी घेवंक आनी तुका सुरक्षीत दवरूंक. देखूनच तो आमकां सगल्यांक शिमो दिता. तो आमचो सुरक्षीत क्षेत्र
आनी आमी फकत ते क्षेत्र कसले ते आनी शिकोंक जाय आनी देवाच्या आदारान तातूंत भितर जेवंक प्रयत्न करूंक जाय. देखून हांव तुका उत्तेजन दिता हे उपाय घेवंक आनी शिकोंक सुरक्षीत क्षेत्रांत कशी जेवंक जाय ते जे क्षेत्र देवान तुजे पासत केला. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.